तो बाबा हे गव्हर्मेंट एक ऑथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोण आता आमच्या इस्कॉल कॉमर्स जाल्या म्हयनो जालो ऑलमोस्ट अ मंथ आता मग सदां चोयताय ते म्हणटाय स्वच्छ भारत हे केसो भारत आता हो स्वच्छ भारत हो वास हिंग कोण ऑटोरी आहा तेका यो आनी चोय म्हणून सांग हिंग हॉस्पिटल बगल्या इस्कॉल बगले आहा हो वास घेवन आमी इस्कॉला वचपाचें भुरग्यांक घेवन आमी इस्कॉला ब्लेम कोण लाय आमी हिंग कोण एका तेका ब्लेम कोताय कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो इंजिनियर आहा तेका आतां म्हयनो जालो हांवें दिसते पण आमी स्ट्रगल जाताय मॉर्निंग इस्कला गाडी भितो काडपा हांव हॉस्पिटलांतल्या भितो काडूं पडटा गाडी हो वास चोय आतां तुमी चोय वास कसो येता तो हालीं भुरगीं दुयेंत पडल्या ते म्हटल्यार तुमी कित्याक सांगो ना तुमी कोणें सांगो ना म्हटल्यार तेच उलयतले सांगलो ना म्हणून हालीं मातशें चोय आमी डेली भुरग्यांक घेवन तो वास आमकां सोसूंक जायना. I don't understand what this government is up to. एक साइडी मुठाई डेंग्यू जाता मलेरिया जाता you all have to take precautions and all this thing. That's all a precaution. म्हणजे आता लोकांनी तूं शेतांनी कितें येवपानी हॉस्पिटल आहा मरे हेल्थ सेंटर आणि डेंग्यू मलेरिया जावपा चान्सीस आहाय हिंगा लोकां धाकलीं भुरगीं आहाय आनी इजिली दे कॅन कॅच अप हिंग पांय दवरपा स्वात ना तेमी देंवल जाल्यार पांय कुसपाचें आनी हितून वचोन न्हिदपाचें हॉस्पिटलांत सो सरकाराको मागोता वी डोंट हॅव टू एडुकेट यू ऑल तुमी हुशार हेसो कामाक पाड घालपा म्हळ्यार तुम नंबर वन सो हांव हिंग सरकाराको मागोता हे शेतकामत्यांक कॉम्पन्सेट करपाचें जे तेमी पयशे मोडल्याय ते कित्याक तेमी भुरगीं बाड्या हंगारा कोश करपी ते तुमचे भाशेन एसी बसोन कोदलाचे बसोन पयस जोडाय ते कोश करपी मेहनती सो हे हांव सरकाराको मागोता जितले दे आर इन लॉस रायट नाव दे हॅव फॅमिलीज टू रन कॉम्पन्सेट एका कोचें विजय सरदेसायकूय मागोता लोकल MLA प्लीज टेक अप दीस इश्यू. आता शिवनची लायनी उदो येयली न्ही आतां आमी इतले वर्सां शेत रोयताले कळ्ळें तुका तेदो हे भाशेन उदो येयनासलो शेतांत आतां हे आख्या गोंया मरे आनी खंय सक्सेस जावपाना आतां सुरालेच्यान तेणी आतां लायन गेल्या ती देखून अशी जाता तेजे आमी स्टडी केल्या हेज्या पयलीं फादर बिस्माक आसतना हांव घेवन भोंवतालो हें कळ्ळें तुका आतां फादर बिस्माक मेलो जातलें आमी गोंयचे शेतकारां एकवटायतात आमगे थोडे आतां 20 वर्सां मात जालीं सूट लायन येयल्या उदक सुटाय आनी थोडे आमगेले बांदनाय आनी गोरवां पिवपा म्हळ्यार देखून तें उदक आसना कळ्ळें तुका आमगे एक टीक आसा आतां टिक्यान गेल्या सायन्साचे वास येता उदकाचो वास अशें करून चलता हिंग दवडे बाकी विजयाच्या मुखल्यान शेतां आहाय थिंगाय मुखलीं शेतां आहाय कळ्ळें तुका थिंगाय रुपया मेळनाय आनी तेज मुखल्यान विजयागे शेतां आहा विजय आतां रोयता जाल्यार खबर तेगलें शेतांत गोवा उदक आहा विजयाले शेतां आहा थिंगा पयलीं आनी विजयाले सिगेची उदक पडला हय थिंगाय शिवेची उदक पडला आतां उणे 20-30 शेतकार आहाय 30 जालाय अबावट 12 सुमार शेतकार आहाय हे आतां उदक पडलें ही आतां शेतां आनी रोवपा जायनाय आनी आतां रोयन आनी फायदो ना आतां टायम जालो तेजो आमी तें पिनी घालो तें आतां पेडे जालें आमगे गव्हर्मेंटान डिमांड करता डिमांड म्हळ्यार गव्हर्मेंट डिमांड करता कॉम्पन्सेट न्हू कॉम्पन्सेट करपाचें एक शेतकार इतलें शेत आसा तें चड म्हणना एक शेतकारा तें एक शेत रोयत समजतो तेजी आमकां बेनिफीट कितें फायदो कितें जाता जाणा तूं एक 15,000 फायदो जाता इतलो आनी हेर म्हणटा आमी काम कोताय तेजे 15,000 फायदो जातालो आमकां तें शेत रोयल्यार आतां ते 15,000 गेले सर्वे उदक येवन आनी शेत पाड कोंकणी पळ गेले न्ही तेगल्या शेतां उदक पावता बऱ्यो शेतां सारकी भुरगेपणा वर्सा आमी मांयच पायचे वांगडा शेतांत काम करून